प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुमाचो 5वा विसवोर वोड 13 ते 16 पर्यंत. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुम्ही प्रितुमेचे मीठ, पण मिठाची खारसाण बिगडल्या जाल्यार ते कित्याक उपकारतले? ते फकत भायर उडोवचे आनी पांयां तोडा मुस्तूचे आनी कित्याकूच उपकारोना. तुम्ही संसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदिल्ले एक शार लिपोवन उरोना. भायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पणटी लायना. घरांत आसता सगल्यांक तिचो उजवाड पडोवंक ती एका पेडार दवरता. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापायक मनशांनी वाकाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांच्या मुखार पडजोरून दी. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू मीठ आनी उजवाडा वयर आमकां शिकवण दिता. आनी ही जी शिकवण आयज दिता ती एक एकल्या भावार्थीक, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ही शिकवण तांकां. आनी तो म्हणटा, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकांच उलयता, तांकांच म्हणटा. तो म्हणटा तुमी प्रितुमेचें मीठ. तेजे फुडें कितें म्हणटा? तुमी संवसाराचो उजवाड. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आतां आमी एक नवी रचना जाता. पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. जेजूचो उजवाड आमचे भितर हा. जेजूची जानवाय आमचे भितर हा. आमी आतां प्रितुमेचें मीठ जाता. आमी संवसाराचो उजवाड जाता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो म्हणटालो हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आतां आमी क्रिस्तांव म्हणटा. आमी म्हणटा आमी भावार्थी जेजूचे. आनी ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता, जेजू येता आमचे भितर आपलो जागो करता. म्हणजे आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसतना जेजू आमकां म्हणटा तुमी प्रिथुवीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. आनी तेजे फुड्यान जेन्ना तो म्हणटा प्रिथुवीचें मीठ आमी जाल्यार तो म्हणटा एक कोणूय म्हणटा पूण मिठाची खारसाण बिगडल्या जाल्यार ती कित्याक उपकारता? आमी भाव भयणीनो कित्याक मीठ घालता आमच्या जेवणाक? ताका बरी रूच येवपाक, तें बरें रुचीक लागपाक. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी खरें ह्या प्रिथुवीचें मीठ जाल्यार आमी ह्या संवसारांत एके भाशेन बरें काम करूंक जाय. आमी ह्या संवसाराक रुचीक भाशेन करूंक जाय. खंय आमीच्यान करूंक जाता? आमच्यान जेजू सारकी आमचें जिवीत सारून. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आपल्या जेवणान मीठ घालता तें मीठ दिसना, पूण तिची रूच हा आमकां, ओ तें रुचीक करपाक, ओ ताका तें जेवण बरें लागपाक. आतां आमी मीठ घालता पूण आमकां मीठ दिसना. मीठ घालता पूण तें जेवणान बरें पूण शिजता रांदून आनी आतां आमकां ताजो बरो घोस्त मेवता, आमकां तें आतां रुचीक लागता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू म्हणटा आमी प्रिथुवीचें मीठ, तर आमी ह्या संवसाराक रुचीक कशी करतले? जेन्ना जेजू आमचे भितर आहा आनी आमी जेजू सारकी ह्या संवसारांत जियेता, आमी आतां मोगान चलता, शांतीन चलता. आतां आमी एके भाशेन हें बरें रुचीक जें आमच्या जेवणान मीठ घालून जेवण रुचीक जाता, तेच भाशेन आमी ह्या वेळार ह्या संवसारांत जिवन आतां आमी एक बरे भाशेन एक रूच हाडटा आमच्या संवसारांत. ना तर भाव भयणीनो, आमी तें जेजून म्हणलां मिठाची खारसाण बिगडल्या जाल्यार ती कित्याक उपकारता? आनी आमी खरेंच ह्या प्रिथुवीचें मीठ ना जाल्यार आमी कित्याक उपकारतात? कसलोच वालोर ना आमकां. कोण आमकां तो जेजू कितें म्हणटा? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तोला मुस्तुचें आनीक कित्याकूच उपकार ना. म्हणजे भाव भयणीनो, आमी खरे भाशेन जेन्ना जेजूचे फाटल्यान वतात, जेजू आमचे भितर आहा आनी आमी आमकां जाय गरज ह्या प्रिथुवीचें मीठ जावन आमकां एक बरो वालोर हाडपाक ह्या संवसारांत. पूण आमी ह्या संवसाराचें मीठ ना जाल्यार जें मीठ
कसलेच खारसान ना ते पांयार तोला लोक उडयता आनी ताचेर चलता आनी तेच भाशेन आमकां कसलो वालोर मेळना. फुडें कितें म्हणटा जेजू, तुमी संवसाराचो उजवाड. आतां आमी जाणा भाव भयणीनो, आमी ल्हान आसतना पणट्यो आसतना, आतां इलेक्ट्रिसिटी येयल्या, पणटी आसतना आमी पणटी वयर धरताले हांव, आनी तो पणटीचो उजवाड आमकां सगळ्यांक मेवतालो. कोण आतां इलेक्ट्रिसिटी आयल्या, कोणाक बाल्ब वयर घालल्या तो बाल्ब सगळो बंद करून दवरिना, पूण ताचो उजवाड आख्ख्या जाग्याक आमी दिवपाक ताका उक्तो करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड खंय, कित्याक जेजू आमच्या सगळ्या आहा, जेजू आमचे भितर आहा. जेन्ना आमी बऱ्यो कोन्यो करता, आतां आमी मोहिमा, आमी दिनवास कोणाक दिता, आमी तो दिनवास आनी मोहिमा दिता आमच्या सगळींच्या बापाक. तातूंत भाव भयणीनो, ह्या संवसारान खूब लोक आहा जो जेजू वळखना, ती बरीं कामां करतात, पूण जेन्ना ती बरीं कामां करतात, कोण ती कितें म्हणटात, हांवें केलें, ही म्हजे शक्तीन केलें, आय एम अ सेल्फ मेड मॅन, हांवें हें सगळें बरें काम केलां, आनी आतां शाबासकी कोणाक मेवता, त्या मनशाक मेवता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचे सवे आसा, जेजू आमचे भितर आसा आनी आमी बऱ्यो कोन्यो करता, ही सगळी मोहिमा हो दिनवास, ही वाखाणणी आमच्या जेजूक वता. आनी जेन्ना आमी बरें काम करता, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्या, आमी म्हणटा हें जेजू सवें आमी सगळें केलां, आमी वाखाणणी, दिनवास, मोहिमा ताका आमी एके भाशेन आमची घोळकी दिता, कित्याक तो आमचे सवें आहा, पवित्र आत्मा आमच्या सवें आहा, आनी हें बरें काम जें करता आमी दिनवास आमच्या देवाक दिता. आयज भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शेवटामान एक एकल्या भावार्थीक म्हणटा, एक एकल्या पाटलावदाराक म्हणटा, तुम्ही जावन आसा ह्या पृथ्वीचे मीठ, तुम्ही जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. आनी खरे भाशेन आमी मीठ आनी उजवाड जाल्या. आयज तर आमी ह्या मिठा भाशेन जें एका जेवणाक एक घोस धाडटा, रुचीक करता आनी उजवाड आख्ख्या जाग्याक दिता, तेच भाशेन आमी ह्या मिठा सारकी और ह्या उजवाडा भाशेन आमच्यो बऱ्यो कोन्यो करून आमच्या देवाक, आमच्या सगळींच्या बापाक, आमच्या सर्वंडराक जेजू पवित्र आत्म्या उदेशीन आमी वाखाणणी, दिनवास, मोहिमा आमी आयजतान दिवपाक सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.